भाई आज आमच्या पॉडकास्टाचेर तुम्ही येयली एक गांव भाव आणि आमची गांवची सगळी आणि माय तुकाय कित्याक आयज आमकां सगळे एक तीन जनरेशन म्हणटा ते भाशेन वी आर ट्रायंग टू कीप दिस पॉडकास्ट ए लाईव्ह टायप ऑफ सेशन गांवान आमचें कितें घडटा गेल्या 50-60 वर्सां आयज तुका कितली वर्सां माय सुमार Welcome, Mozin bhai. Thank you, sir. And welcome, sir. Thank you, sir. Nice meeting you. Okay. So, आयच्या दिसाक हो पॉडकास्ट आमी जो कोत्ता हो गांवचो द विलेज लायफ कशें सुरू जालें सुमार 75 वर्सां आदी आमची माय आहा हांगा माय तुगे नांव कितें Avelin अवेलिन कितें Fernandez. Fernandez. Very good. So from Avelinaची दू आहा हिंगा तुगे नांव कितें बाय सुकुरीन फेर्नांडीस आणि मागीर सुकुरीन बायेचो पोती जो आमच्या गांवचो जुआंव फेर्नांडीस राईट Right. Right, very good. Then we have with us जुआंची दू ताका हांव भरपूर वळखता मोझीन फेर्नांडीस आणि मोझिनाचो सेकंड हाफ ऑफ लाईफ इज बाब अरविंद सोलंकी. अरविंद सोलंकी. येस. सो आयज ह्या पॉडकास्टांतल्यान आमी थोड्यो वस्तू जाणा जावंक सोदता की आमच्या पुर्वजांच्या टायमार आज 3-4 पिळगी जाल्यार माय तूं सुरू कर हें जिवीत तुवें भुरगेपणीसान भुरगेपणीसान तुवें कशें हें जिवीत चोयलें तुगे जिवीत केस जालें ल्हानपणीसान हांव अवेलिन फेर्नांदीस. हांव म्हजो बापूय माडार वचोन पाळे नाल्ल घान आण आमकां सांबाळटालो. तेच परी आमी 4 जाण भयण्यो एक भाव. आमकां 5 जाणांक म्हज्या बापूयन वयर काडली आपली कोश्ती ही वावर करून. तशी आमी जेशाक होशाक आमची शेतां रोयतालीं. शेताची पीक जाता ती आमी जेयतालीं. आमी दोगरा रोयतालीं. दोगोर आमचो करून गोंडो पाकोळ करून आमचो बापूय आमकां सांबाळटालो. तशें आमी जायतो वावर करून आमचीं कोणगां रोयतालीं. आमच्यो मिलोऱ्यो दोवतालीं. मिलोऱ्यो म्हणलेल्यो कितें माय मिरसांगो मिलोऱ्यो रोवन आमी आमचें सगळें पुरसोन आमी कोतालीं. आनी हांव म्हज्या भयण्यांक घेतालें फाटल्यान हांवें तांकां सांबाळटालें. भरपूर हांव वावराक वचोंक ना. घरांतली शिरीस करतालें आनी घरांतली शिरीस करून म्हज्या मांयक आनी पायक हांव आदार दितालें. आनी मागीर देरतेंत म्हाका हांव व्हडें जालें आनी म्हाका काजार करूंक सोयरीक कोली. सोयरीक कोली हूंय पेळा गांवांत आनी म्हाका काजार केलें. म्हाका कांयच कळनाशिल्लें कितें आनी कात तें समजनाशिल्लें. आमकां धाकटींच आसतना काजार करतालीं. 12 कितू वर्सां आहलो तूं 13 वर्सां. 13 वर्सां आसतना मागीर मागीर म्हाका कांय समजनाशिल्लें. आम गो कोण पोती कोण तो म्हणून वळखनाशिल्लीं. एकमेकाक हें करिनाशिल्लीं. सेपरेट रावतालीं. मागीर येदें 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 करून म्हाका समजणी येयली. आनी मागीर 5 वर्सां जाताय म्हळ्यार मुगे एक भुरगें जालें. मुगे भुरग्याक 28 वर्सां जाता म्हळ्यार म्हजो घरकार सोंपलो. आनी हांव पाळटा आसलोलें 3 म्हयन्याचें आनी दुसरेपणीक दुसरे हेका तेवण म्हजो घरकारूय बी मेलो. आनी हांवें जायते त्रास काडून
मुगे दोगांय भुरग्यांक हांवें वयर काडिल्लीं. एक वाराक 2 वार करून हांव मुगे भुरग्यांक सांबाळ्ळीं. म्हाका मागीर जाणो आयिल्ली कितें करूंक जाय आनी कितें धरूंक जाय तें. एश परी हांवें भुरग्यां मुगे सांबाळ्ळीं. मागीर तूं इस्कला खंय वयताली? हाय इस्कुला चोर वसोंक ना. इस्कला तूं गेल्ली ना? ना तुमगे गांवां इस्कॉल आसलोलें? इस्कॉल आसलोलें भुरगीं ह्यो आमगे कोण रे येता कपलाको शिकयता कोपला कोच्या आतां मेवटो. उब्या पडटा. इस्कॉल एश म्हूण आसलें. इस्कॉल एश म्हूण आसलोलें पूण वेळे इस्कॉल आसलोलें येळे. पूण वेळे. हिंग भुरग्यां बेश्टी आमगे हिंग कोण येन गांवची कोण येन ती शिकयतालीं. मागीर म्हाका एक सांग, तुमगे जोड कितको न्हू? दुडू येताले तुमच्या हातींतू दुडो. कोण दिली आनी पळय मिरसांग कोण गेल्यो? आमच्यो मिरसांग दितालीं, कोंग दितालीं, ओन कुंकोळी दितालीं आनी ते पयस कोतालीं. आनी कांय न्हू वेपार. तेचो तांदूळ बिंदूळ इंकोत नाय घेताली? इंकोत घेवूं नाय. केन्ना घेवं नाय ना. हांव मुगे भुरग्यां हांवें करता म्हणटी हांव शेतो बी करूं नागोलें हिंगा. म्हणटी मुगे हांव सांगता तेन्ना मुगे माय पाय मुगे गोंड पाकोळ रोवन तें करून आमी जेवतालीं. ना म्हणोन नासलोलें. मुगे पाय एश कोन्न माड पाडूं वयतालो आनी सो तुमी रेंद्रा एशी तेन्ना आमचे रेंदेर न्हू तुमी? ना पूण आमगे गांवठी हें. पळय तें गांवठी म्हूण प्रॉब्लेम ना, पूण हय. तो वावर तुगेलो शेतांतलो की वय माडांचो वावर ना चलतालो? माडांचो आमगे पाय माडाचे वयतालो नाकाल्या. अच्छा, म्हणजे पाडकार एसो. वय कोणाले आंत कोणाक आयो रे बाबा म्हूण घान वताय तेश कोन्न कळ्ळें. वतालीं. तेश हय. कोन्न घातालीं आनी आमगे पाय तीस पाडूं वयतालो. चिंचे पट जाताय ती. चिवट जाता. वय ती आमगेली आमसाण जाय ती चिंचे पट हाड कोतालीं. आमी बी तोर पाडूं वयतालो. तोरां बी हाड ती पिकोन घान सोल जायते कोताले. भाशेन सोल कोतालीं जायते भाशेन पिकोन खातालीं. आमगे घरां मुगे घरांत हांव मुगे घरां आमी चूक जावं भयण्यो आनी एक भाव. इतल्या जाणां आमगे हें कोतालो आमगे बापूय. आतां तुका वर्स कितू काय म्हण इचाल म्हूण राखलो ना. ना ना कितू वर्सां तुका म्हाका जाणा? 70 आनी कितें आसतलीं. बरें 70 आनी मायज. 7 70 आनी 7. हय. त्या 70 आनी 7 वर्सां भितर तुवें ते एरोप्लेन बाबा तेजे केन्नाय बसोल तूं? ना ना सर हांव गेलो ना. एरोप्लेनाचेर एरोप्लेनाचेर गेलो ना. केन्ना गेलो ना? बरें. आनी त्या तेंपार म्हयन्याक दुडू हाती येताले कितुले? सुमार जेवणान कितें 4 आणे आहात सर 4 आणे पागार. पागार म्हयन्याक 60 दिसा 4 आणे. मुजेंत हांव हय. तूं एश कोन्न ल्हान आसतना कामां वयच्या लागोली? ना हांव कामाक गेलो ना म्हणून सांगिल्लें तें हांवें. ना ना कामां म्हणजे काजार जावन मागीर शेतां बितां. वय वय काजार रावन आमगे शेत बी करूं नागोलीं हिंगा. मागीर ते हे सगळे इंकून बिकून वय कित्याक तुमी सिरीस कांय कोना हाडली. तुगे तेजें ओन वय वावर कोताली न्हू. वावर कोतालीं. जाल्यार तुकोडे म्हयन्याक चडांत चड म्हणलो दुडू कितूच येयले तुज्या हातींतू? 100 रुपया 1000 10,000 लाख? नाकान जालो ना 1000 सर मुकोडे. तुका जाल्यार बळे एक 10,000 अशे ना 20,000. तेज्या तेज्या आनी वयर चड केन्नाय वयर चोयल ना. चोयलो ना. 17 वयर दुडू म्हणलो केन्नाय चोयलो चोयल ना. चोयलो ना. बरी खबर. थोड्यो वस्तू आमकांय कळोन येताय. आनी आनी एक प्रश्न म्हणटा तो घरा कडेन रांदण बिंदण कितें कितको चलता तुगेलें? चोळू झाडाचेरीच? चोळू आमी दोगरा दितालीं चोळू हाडून. आनी ह्यो किरम्यो चेडवां आमचे हात घाताय बलात्कार कोताय तेसो आसलोले ना केन्नाय? तो आमगे जबर केदो हांवें देखलो ना. गोंयांत तुवें चोवं ना केन्नाय? ना. चेडवां बिडवां भिरांत दिसतालीं अशें करून चेडवां वताले उबान बा? ना. जेवण आमी बेश्टी भोंवतालीं हय. तर
आमकां न्हेसोनूच नासलो हे एक दिसले एक बेसी ब्लूज घायले पयली कळ्ळें तुगे ते न्हेसप पयलींचे हय तेदो तुमी अशें करून फकत नुस्तें खाताली ओ मटन ना चिकन चिकन खायना आनी न्हिसोर बीफ अशें करून कितें खाताली ना ना फकत नुस्त्याक त्यागूच नुस्त्याक आनी भाजी पालो भाजपालो पण बिर्याणी पुलाव बिलाव कसलोय तेदो ना. भुरगपणी ना खायना ना तसो ना आनी आमगे माय फकत कितें कोताली तांदूळ हे आमगे रोयताय ते तांदूळ वांट्टाली हातरीचेर आनी ते गोड घाताली मुगे पाय गोड घेतालो रोबांनी आमल्या हांगा गोड येता तें देपी तें गोड घान तो नाल्ल एक घायलो आनी तें केलें सगल्यांक घायलें रोब्यान म्हणजे कितें येनाय तेपो येताचे पयली आनी तेजेर आं गोडाच्यो हय त्यो आमगे पाय आमल्या हांगा हाडटालो तो आमल्यान मेन तुगे बिझनस उडाय तें गोड चड सगळें बिझनस चलता ते आमल्यान आनी आंबेले आनी कडबण आंबास हिंगा लोक आमल्या आंबा वयतालो हय सुकुरीन बाय जावन आसा सुकुरीन बाय आतां हे तुगे आवयन तुका वाडयलो कुंब्या भाटान पेडेर सॉरी तुका हे आवयन तुका वाडयलो पेडेर आता ल्हानपणीसान तुवें तुगे मांगे जिवीत चयलें तो ल्हानपणीसान तुगे लायफ कितें तूं इस्कुलाक गेल्ले वचना हांव इस्कुलाक 8 दीस गेले 8 दीस 8 दीस सिनियर इस्कुलाक पिल्यार इस्कुलाक आनी मागीर गेल ना मागीर गेल ना भावालो न्हू भावाकू चोपा रावले आनी मागीर हांव हिंगी ती कोल्या देंड्यार राती अशें करून चिटी वयताले कित बरोवपाक चीट शिकयता न्हू शिकयता तो थिंगा ते कोल्याण्डेर मोंटीन थिंग वयताले नाजाल्यार कास्तां वयताले इतलें मुगे शिकोप चीट बरोवपाक हय तो तारोट मेळटो काय म्हणून ना ना तेश कोन्न तेच चीट म्हणटा. तरी शिकोन जाय न्हू हय, चीट शिकप तेदो चीट शिकप आनी शिवण शिकप हे हय, मेन आसलोलें हय. हांव शिवणी बी मागीर शिकिलें हांव 20 रुपये 10 रुपये एक म्हयन्याक घेता न्हू 2 म्हयने शिकिलें हांव 20 रुपये दिसले जाल तुका हय शिवण शिकप दोन आनी एक्केतो शिवल तुवें जुवांकू आनी त्या उपरांत मागीर हांव काजार जालें जुवां शिवल केदो कितू वर्सां आहलो तूं पण हांव काजार जालो तो 18 वर्सान काजार जालो 18 वर्सां काजार 18. तूं मातशें थोडी जाणटी पिरायर जाली म्हायच्याहून माय 12 वर्सां आसतना जाली हांव 18 ओके मागीर हांव कामां वयतालें आनी तेंगेली मुसरां आहली दूद काडटालें रानां वयतालें हा. दोळो हाडटालें आनी अशें करून आनी मुगे चड पोटां आसतना पासून काम केलां जायत काम केलां कोणून केलें चेड पोटा आसता म्हणजे तेज्या पयलीं चड जालो न्ही तुगेलो? चड जालें चड मातशें व्हड जालें ना तें इस्कुला वयतालें ओके त्या इस्कुलाक घायल तुवें हय थिंग बालवाडीन दिलें घायलां बालवाडीन घायलां बालवाडीक घायल्या हय बालवाडीन घायलां मागीर तेका आनी कोणू आसत जाल्यार तेका दोन हांव मागीर दोगरार वयतालें रानां जोळो हाडटा न्हू खूंय दोगरा तें आतां गोंडोय पिल्ला गोंडोय पिला म्हळ्यार ते खूंय भितरल्यानी हय नाकेरी नाकेरी हा आनी बेतलान थंयसान जोळो हाडटा हांव हा मुजुगुळा साय हाडा अच्छा आनी हो चेड पोटां आसतना हांव काणूक जायत काणूक पडोली कोणूक पडोली 1 रुपयान किलो कोणगांचो हा आनी 4 रुपया 4 काणिंगां ओ राशभर काणगां हांव ती तो पोटां आसतना हांव चलोन थंयच्यान येतालें बांयफळा वयल्यान मागीर तें कोंकण्यान व्हरोन थंयसान कुंकोडे चलोन बसीन वचनासलीं बसनासलो न्हू हांवें आयकिल त्या प्रमाण मुगे माय सांगताली मारीत म्हळ्यार ताका तूं हरकत हय. आसतली मारदाक मारीत मुगे माय ती एश कोन सलाम बिलां वयता खूंय खूंय बेतलां वयर वयल्यान इतला न्हू तें बेतलां न्हू तें न्हू नाकेरे म्हाका बोंडोय म्हाका तुकडो आसना पूण म्हाका एक दिसा घेवन गेली ती रातीची थिंग रावल्ली आमी एक कडेन खंय काय थिंगसान सोलां बिलां घेवन वयताली नुस्तें घेवन वयतालीं नुस्त्या सुकें खाताली दिलें सोल दिली सोलां पयशे दिना पयशे दिनासले वय नाकेरे हिंगा गोंडोय गोंडोय नाकेरे आनीक किला किल्लो काब्या आनी वॉल गोंय थिंगा
नियात थिंगसान मागीर गोंवळार आनी आनी एक अलगुचें तेजें नांव येना काब दे रामा ना. सो मागीर तूं हेको काजार जालें तेदो काजार कितको जातालें म्हणजे काजार फुकसां एश कोताली होला माटो घाताली मलांचो खंयच रसोय घाताली आनी जेवण करताली दाळ करताली आनी मेरगोल करताले तांबड्या दुदयांचो हा आनी काय ना आनी नुस्त्याक मांस बी तसो काय ना काय ना ते दुदयाची आनी कर्प केली जाल्यार कर्प करताली तिसऱ्यांची तिसऱ्यांची मेटा न्हू अशी आनी तेजेर मागीर माटवां सगळें आंगण करप कोण म्हणजे बरें निवळ करप हा शेणां मागीर शेण. आंगण कोताय माथ्यान शेतांतली हा आनी ते मागीर मेरेचेर मागीर आश दवरप आनी जेवणां बसप पत्राळ बी तुमच्या काजरा अशें कोन्न केल्लें कदेल बिदेल काय ना 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 कदेल नाय प्लास्टिका बा कदेल ना काय ना नाही प्लास्टिका कदेल नाय फकत आशे अशें ते घरा घाताय ते आशे ते तेजेर दवरप आनी आनी पत्रावळ दवरप आनी पत्रावळीचे सगळे आश म्हणलो बांक अशें हय ते घरा घाताय ते आश ते कळ्ळें. ते बांका पाटीन दवरताली आनी कोण आसत जाल्यार बांकीन दवरतालो बारकेली कोणाकूच तेजे बसून जेयताली पत्रावळ दवरताली तुका जाय तसो घेवप ना घाली तसो कळ्ळें. म्हणजे काजरा तेश कोन्न बुफे केलें. ना बुफे ना 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 घात ते घे होय तू घात तें घालीत तसो गायले चांगड्यांक तेश कोन्न दयेन गायले ही कुल्यार बी काय नाहलोली मुगे उगडासां मुगे उगडासां 4 रुपयान दिसा काम केला 4 रुपये दिसाक दिसाक वावर कोन होय दिसा 4 रुपये मुगे उगडासां हांवें केले ही सुमार 30-35 वर्स पयले 40 वर्स पयले आतां चोय भुरगीं जाल्ल्याकूच केलाय हय, सो हांव पळय 35 वर्स पयले 4 रुपयान दिसभऱ्या काम दिसभऱ्याक मागीर 5 रुपये मागीर 10 रुपये मागीर 12 रुपये मागीर ते पयशे तुवें जोड म्हणटरीच तूं काजार जाल्लें ना ते म्हणल्यार पयलीं जालो काजार जालोलें हय जाल्लें मागीर ते पूण पयशे मुजी उगडासान काजार राशन 4 रुपयान केला ओके आनी काजार जायन 12 12 रुपये हय दिसाक आनी मागीर जो पयशे वतालो तुका मागनू ना मागना आहलो ना तो जाता वयता न्हू हा तू झवता तो- तेका दिसया मागीर जो असनाक रे आता हांसत राव नाका बरें आता मागीर एक सांग तुजें नांव सांग म्हजें नांव जोआ फेर्नांदीस व्हेरी गुड जो बाब तू इस्कला गेल्लो ना इस्कोला गेलो ना तुंय गेल्लो ना इस्कलाकू 2 दीस इस्कोला गेलो पळोवन रावलो आवय 2 दीस इस्कला गेलो पळोवन रावलो होय पण तू चेडवा भरपूर शिकयल मरे चड तुगे सांग PhD केल मरे तेणे डॉक्टर ते हा बरें कितू भर तुका दोग जाण दोग जाण भुरगे एक 4 थिंगा घराक आहा होय हा बरें आतां तुगेलें जिवीत कितको कोमे जालें म्हाका सांगू पाय म्हाका थिंग ओळय घेवन यो म्हणटालो पळय म्हणजे ओळय म्हळ्यार अशें करून माताय ती अशें करून साफ कोताली हा. निवळ जाताय ती ओके नांबोली आसा हा. रेड्यांक घेवन बांदताय ती हम्म. आनी तो येना जाल्यार काळ्या कुळांक घातालो हा काळ्या कुळांक घातालो हा. तो येना जाल्यार आनी गोड्यान बी हेटा न्हू भुरगे ते गोड बी शेवटून मातालो येना जाल्यार रागान तेदो तू काजार जाल्लो ना ना काजारा काजार आसना फळे जावं हय उश्ण फळे मागीर तो मागीर पियोन बी नाकलो न्हू पण पाय पाय तेच्या आडलो तूं तेच्या पिवं हायल्यान लागलो हय हांव पितालो पण ना हांव काम केलें मरे पियो नाकलो हय काम केलें मरे मागीर हांव पियो नाकलो भुरगीं बी हें जालें मरे हय. हय तूं भुरगें जावं म्हणजे तुगे गिफ्ट आसतो पिवपाक ना आतां चेड जाल म्हणटरी हय आतां पिलें रे हांव मजीन जाल तो पिवं ना 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 तेका लागून मजीन चड शिकिला काय खुशाल काय चेड जालो आपल्याला व्हेरी गुड बरें ते बरें मागीर दीस कितको वयतालो तूं इस्कला वचना आहलो ना. आनी दीस भुरग्याक आतां- टायम मेळना दीस पळय इस्कला आसताय देश म्हळ्यार मुगे कितें कोन्न थिंग शेतां मागीर शेतां वयता हांव म्हणजे तो पाय ना देवणी हा. पाय मेलो न्हू मागीर पाय ल्हान आसतना मेलो तुगेलो ना व्हड जाता रे मेलो रे तो आतां मेलो रे बरें पूण तूं हांव विचारत तें
तू इस्कला वचो ना न्हू 5-6 हय. वर्सां आसतना असो ना हांव जाल्यार नका तेदोच कितके नका भुरगां बरें गेलो हांव ही थिंगा आड्यांक आड्यान रावोंक मागीर म्हाका माय सोदूं येताली थिंगा हा. म्हाका बरें हे मेळट मरे भाकरी मेळट मगो थिंगा रावता रे हांव अच्छा भाकरी खावपा मेळट हय न्हू थिंगा रावतालो वयतालो हय तेंगे काम करतालो नेडी हिंगा नेडी गोरू हाडली कोणा थिंगा नेडी 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 म्हणलो हय नेडी म्हणलो बायल ती हा भितर खंय आड्यान तू आड्यां भितर बरें तू आज चोयल्या ते घर अडकोता खूंय ते हय हय ती वालोर तुका हांव वयत न्हू थिंगा वयत थिंगा अजून उगडास कोता हय उगडास कोताय ती म्हजो तेगे हय. चाळ बी जाप कोता अच्छा व्हेरी गुड हय आनी मागीर तुगे ते 15 वर्सां पसून खासदार जावं पसून कितें केलें तूं एशेको दीस काडले ना एश कोन्न बायल बायल आनी आम शेत रोयल्या लागली बायलू बायल मागीर खासदार ना जातली आत्ता रे पय गाजरा आ, पयलीं. गाजरा पयले गाजरा पयलीं तुवें कितें कोता मागीर शेत रोयता न्हू ते थिंगा शेत रोयताली ते शेतां मोळून वयता हांव कांयच बारा तेंचे बारा गेले तेंगेले आमगे शेमाय आहलो न्हू ते तिणी रोयताले वसणीच्यान तिणी मागीर दोगरारय वयता हांव मागीर पासां दोंगरार कितें करून दोगरार थिंग जोत करूंक वयताले अच्छा दोंगरांनी जात शेत रोयता न्हू रेड्यार राखता हांव दोग जाण कळ्ळें. रेड्यार आसले हा. ती मागीर थिंगा वताली दोगरार आनी आज शिरीष म्हणलो हीच मुगेली हय 3 म्हयने रावता हांव थिंगा हा. एकलो रावता रे आंकवार आसलो हय हांगर आसलो थिंग भिरांत दिसना हाडली ना आनी हेरा खाय नको हेचो हो गोठो तो गोठो तेश कोन्न. गोटे अशे आसले हय गोटे हे आहले थिंगा आमगे थिंगा हय थिंगा आहलो ते मागीर सप्टेंबरा म्हयन्या येताले देंवोन हय आनी मागीर तूं काजार जालो हजार मागीर जालो तुवें हुशेन तेका चोयलो ओ तेम तुका आनी थंय गोयलो ना ना हुशेन जाले आमी मोगान बळो हय हाय हिंगा तेदोच मोगूय तेच- चलतालो तेच जाता न्हू हिंगा खूंय जन्नी हिंगा हा जॉन बाबा थिंगा हा. जन बाबा हय. तो शिकयता न्हू हांगा हय. कपलाक शिकयता न्हू हांगा हय तुकाय तेकाय शिकयतालो तेव्हा येता न्हू ते हुंयच्या येताले ते तिनी दिसा येता पयले पयलो पयले हाड्यार ओय थिंगसान हय ते हिंग येताले ह्या आईल पिडीर हय सगळे भुरगे येताले थिंगा तेच करता न्हू कळ्ळें. तिथं ही वयताली हिंगा हा कुऱ्यानचे काबिनांचे हय ती तूं वयताली तेसा वयतालो हय देवा मेळोंक हय तुका सायबीण मेळ्ळी हय हा, बरें. सायबीण मेळ्ळी हा बर जालो मग केलो बरें मग गेलो मागीर मागीर जालें न्हू काजार जालें मागीर काजार जाली काजार रात्री मागीर आमी शेत रोया म्हणलें हे बारार रोयताली सासमाई बारार हा वोदा न्ही रे ते वोद आमकां वोद शेत भात ते हाडून खाता आमी कळ्ळें अजून नको आमी हा, रोयताय अजून आतां रोयताय अजून रोयताय आनी वयता हांव राती बी थिंगा राखोंक वयता थिंगा रावता रातीचो थोड्या रोयताय आमी ते कळ्ळें. गेले जाको आले पूण कोणा बरें सिरियसली अशें म्हूण तूं रावला म्हयन्या ना 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 तेश तशें कोन करून रावलो रावला ना ना आपल्या दिसपट हांव केलो दिसपट पोट भरलें, गेलो हय खुशाल खुशाल तूं सदां हॅप्पी तूं चोयता हांव कळ्ळें तुका एरोप्लेनान बा गेल तूं ना ना एरोप्लेन नाही गेल्लो हांव थिंगा माई वयता गेल हे ना. एरोप्लेन जाता हांगेले हा हे थिंगाची हिंगा एरोप्लेन हय मागीर तुका कार बी आहा ना मुको सायकल सायकल आई भायले घेवन अजून होय सायकलीचेर सायकलीन वयता आमी वयता जाल्यार हुंय. आमी सगळ्याक तूं डबल सीट वयता तेका चोयता हुंय होय. वच तूं तेका हुंय न्हू वता बरोबर. कामाक बी पावोवपाक वता वयता कामा पावच्याकूय तूं सायकलीनी वता तेका होय आनी वय काजार बी आहले थिंग वयता काजराकूय सायकलीर न्हू शी वालोर आयल्यान तुका. आयल्यान दोताय जाय आयल्यान दोताय. लॉज दिसत लॉज दिसता पूण भायले लॉज दिसना न्हू तुगेले तो भायले लॉज दिसना जाल्यार तूं कित्याक भिता तुवें भिवपा गरज ना हा, भिवपाची गरज ना मागीर काजार जाली भुरगीं जाली मागीर 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 चेड्या शिकोवना चेड्या शिकयलो 9th सावन शिकिल्लो तो हा नायन शिकयला हय आनी चेडवा मागीर तें शिकोंक तें मग बरें आहलो शिकोंक हा. तो तेंका फट मारता आनी येता हूंय हा. ट्युशन आसा रे ट्युशन आसा हय ओके फट मारता आनी घरा जालो. येता ती सांगताय न्हू होय मागीर तेगे तें धाडटा तेका होय ती धाडटाली हय ती पोटान दुखता तकली उसट हय म्हणप बेश्टें सांगप दांत उसट म्हणप हय हय थिंग मागीर तो वयतालो भोंवोंक भोंय जालो हय तेका इसका मागीर हांको फेल जालो आनी 2 पाट घाले तेका हय तरी आसतना फेल जालो तो चेडूं शिकपा बरें आहलो म्हणल्यार तेणें जायत त्रास केले न्हू हय. पूण तेगे बरें आसलो तेगे बरें आहलो हय चेडूं म्हणल्यार भांगार सदांच बायक न्हू बरें आहा आनी हांव मुगलें चेडूं आहा भांगारूच कळ्ळें तुका न्हू
सगळी भुरगीं भांगार म्हळ्यार बापूय मुटरी चड चेडवा भोगलेत जातले न्हू हेच तुगे म्हयन्या तू एश कोन कितें जोड तुगे जाता म्हयन्याक तुगे 50,000 10,000 20,000 जाता रे एश कोन माहीत जाता होय 10,000 तरी जाता म्हयन्याकूच दोगांय जण सगळ्याले माहीत जाता जात मरे होय ओके तो लाखान जाता ना नाका लाखा कितू जिरो आहे ते तुका आमकां खबर ना न्हू रे? नाही, नाका लाख म्हणलो की कोण चयले रे. सगळ्यान चड पयस तुवें कितू चयले जिवितांत तुगे सगळ्यान चड पयस चयलो नाही. पयस चयले नाही न्हू पूण तुवें संवसार जिखिला जो बाब संवसार जिखील तूं कित्याक पयस चयलो ना खरें तुवें पूण तुवें सूख चयलां सूख तुमकां दोगांयकूय सायकलीचेर चयल म्हणटरी म्हाका उणपण जाता ही दोगांय सायकलीचेर भोंवन कितू खुशाल काय म्हूण आनी आम मोटरान भोंवन खुशाल आसनाय आम सदां प्रॉब्लेम आसताय बरें जालें मातशें थोडे आमी चेडवाको मातशें उलया हे जावन आसा आमचे मजीन बाय शी इज डॉटर ऑफ जुआव आनी सुकुरीन बाय आनी ग्रँड डॉटर ऑफ आवेलिना मजीन बाय थोडे तुकडे हांव इंग्लिशीनूय उलयतां बिकॉज लेट अस ऑल्सो ब्रेक दॅट बॅरियर तुजी श्यामाय इस्कॉलान चड वसोंक ना माय वसोंक ना सारकी पाय तर कितें 4 वरां गेलो इस्कॉलाक सो बट यू हॅव ब्रोकन ऑल द रेकॉर्ड्स टुडे आय एम प्राऊड दॅट यू हॅव डन PhD in political science. No, women studies. Okay, she's done PhD in women studies. So Mozin bhai, tell me your childhood till date. First of all, I would like to thank you, sir, for giving me this opportunity. आणि म्हजे विचार मांडपाक तुवें म्हाका ही संदी दिल्या पासून हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव पयलीं भुरगेपणाच्यान आमकां म्हाका आनी म्हगे भावाक अशें करून गोरवां गोठा थिंग साफ करपा धाडटाली केन्ना आमी हॉलिडे बी आहल्यार सकाळीं मागीर आमी वयतालीं सान मात केन्ना टर्न एक दीस एकल्याक मागीर आमगे ती धाकटी पाडूक आहाय तांकां हाडपा वयताले आमी देपरावर कोणांगे तो मायच्यान तुजी भितर यो, मायच्यान- म्हज्या आनी भावा भावा भितर भितर. टर्न आसतालो Okay. सो केन्ना हांव शेण बोल जाल्यार दुसरे दीस तेण वचपाचें नाल्यार केन्ना बारबर वयतालें हाडपाक सकाळीं आमी भोंवतालीं सगळें निवळ कोतालीं शेणां मागीर ती हें आसता व्हडली शेणां गायर आसता ती मारपाचें शेण आनी देपरांव आमी पाडकां हाडपा वयतालीं म्हशी येवचे पयलीं ती दूद पितली म्हूण नाल्यार आमकां मार पडटालो नाजाल्यार मार पडटा. मागीर दूध ती ती दूध पिवन काबार हय वतली. ताका लागून आमी बरोबर, पयलीं तेंगे तेंगेन तूं येताले दूध काडताय तूं जाल्यार मागीर पाडकांक कितें तेंका दूध दिवप तांकां ना? दूद काड म्हणटरी पाडकां दितालें तुगे काण जाल म्हणटरी तेंका दिवपाचें तांकां दिवपाचें हय 4 आसताय 3 काटा आनी एक हय धरताय. पयलीं पिल जाल्यार तें सगळें पिता सगळें न्हू पिवन काबार ताका करता. लागून आमी पयलीं घेवन येतालीं आनी बांदतालीं कळ्ळें. आमकां बांदना जाल्यार मागीर ती मातालीं कितें हाडूंक गेलें ना अशें मार पडटालो माय माता तुका हय पांय माना आहलो ना पांय पांय चड केन्ना हातलायलो ना ना तो ओके. चड न्हू चड इनवॉल्व जायना आहलो तुमी कितेंय करे बुट्टो मागीर आनी सांजे मागीर आमी दूद घेवन वयतालीं पूण मजीन बाबा तुका हांवें सुमार 25 वर्स पयलीं पासून 25 years बॅक आय स्टील रिमेंबर और मेबी इवन 20 years बॅक तूं गांवांनी दूध घेवन बाटल्यांनी दूध घेवन घरान पासून हय वयता तूं हांव वयतालें जायण्यार कास्तां वयतालें आमी आनी हिंगा कपला कडेन चलोन तूं तशेंच. एशी येतालें आमगे त्या हय एशी वयताली सुको बांदा सगळ्या वयतालीं आमी सांजोणा सो हें सगळें तूं काम कोत्तालें थेरी आसतना हांव यू स्टडी ऑल्सो या हांव शिकतालें बी आय यूज टू स्टडी ऑल्सो यू लव टू स्टडी ऑल्सो yeah I had that aim in my mind to become a teacher so that's why I used to study maybe at 12 o'clock or so like that by doing work also I studied बट मागीर तुगेलें लायफ कितें जालें वेर यू वेंट टू स्कूल हांव रेजिना माट्रूम हाय स्कूल थिंग वयतालें इस्कलाक मागीर हांव हायर सेकंडरी मारिया बम्मिना कुंकोळी आनी मागीर ग्रॅज्युएशन रोजरी कॉलेज नावेली करपाक फायनान्शियल सपोर्ट म्हाका मुगे मायनो सपोर्ट केला एक इन्सिडंट सांगता सर when I had completed my 12th standard I had gone to a shop and one person I will not name and then he told like now you have completed your high secondary you better go to work
and he asked me like, what do you want to do? I said, I want to study further. He said, you are a girl and you should not study. Oh, You should my not study, God. you should go for job. So I came home and I told my mother. हांवें मुगे मायक सांगलें म्हाका मनीस म्हाका अशें मुगे माय म्हणपाक लागली तूं तेगे कितें आयकोता तुका शिकोंक जाय जाल्यार तूं वच आपूण आपणागे भांगार पासून वालोर विकून तुका सुप्रीमबाई वालोर तुका भांगार पासून आपूण विकून तुका तुगे एडमिशन आमी कोतोली पूण मागीर ती पाळी येवना की मुगे दाडा आनी ती काम कोन्न तेचे भाशेन आमी अरेंज केले एडमिशना म्हणजे भांगार आज पासून गरज पडना ती भांगार इंकूंक आनी ते भाशेन ती सदां सकाळ फूड दूद काडपा वयताली 4 3:30 उठोन आनी ते जायत कश्ट काडाय म्हाका दिसता हांव तेंका लागून हे सुवातेर हा म्हणजे मुगे कांय अस्तित्व आसना आहलें मुगे माय पाय ना जाल्यार चल जो तुका सांगत ते सलाम करते माय पाय हल्लो मग आज ते शिकून आज टुडे मोदीन has done a doctorate in women study. हय A great salute to you. थँक्यू Mudin सर bhai. हय खूब त्रास पड म्हाका कित्याक आमकां शिंकपा सारकें आमगे उदो येतालें घरांक शेडेन एक आमगे बेड आहली आनी दाडान सांगिल्लें अशें करून तोय पितालो मागीर तो केन्ना येन बोवाड मारतालो पूण तरी आसतना तो सांगतालो अशें करून तरी पासून हांव मुगे शिकतालें ते इतू सर्कमस्टन्सीस जाल्ले की एक एक पाटी अशें करून दिसतालें हें कित्याक म्हजें सगळें कित्याक घडटा वाय इट इज हॅपनिंग बट स्टील आय डीड नॉट लूज द होप बिकॉज आय वॉन्टेड टू बिकम a teacher or somebody in life. So that's why I used to study in all circumstances. Whatever it is, I studied. हांव तुगेल्या घराको पावला मोजीन भाई and I still remember तुमगेलें घर ते घर गरीबसाणीन आहा हरे पण त्या घरांत एक सुकून आहा त्या घरा भितर सोदता तो एश कोन्न ओडो घालून भितर सोद पडटा सो एंड द हाऊस इज सिंपल आनी एक गोटे आसा म्हळ्यार देखून जाता हय माते हा आनी मातशें भायर हातरां केलां आमी मातशें फातरां केला आयज इतू वर्स सिरीज कोन्न तुमी भुरग्यांचेर जायत्यो कित मेट ते पयस तुमी भुरग्यांक घायलो हय चडशें मुजेर गायलाय तेमी ते तो- मापडा कांय एश कोन्न दवरना Good. Then after that, your journey, मागीर मागीर आतां शिकलें म्हणटकीर मागीर म्हाका जॉबांकूय खूब स्ट्रगल जालें हांव जायते वर्सां लेक्चर बेजीस कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आनी मागीर 2018 म्हाका परमनंट जॉब मेळ्ळो व्हेरी गुड म्हणजे जायत स्ट्रगल जावपा म्हापसासान केन्ना सॅटर्डे येतालें हांव बायक घेवन घरा आनी मांडे पोतून वयतालें आनी हॉस्टेलार रावतालें सो थिंगाय बी मातशें हें जालें म्हाका लेक्चर बेजीस हॉस्टेला पयशे फारीक करपाचें पूण तरी आसतना हांवें मुगे तो गोल सोडूना एक पाटी दिसलो म्हाका लास्टाक म्हणजे सोडचें आनी दुसऱ्या जॉबा एश वचचें म्हूण टिचींग नाका एश म्हूण एक लास्ट स्टेजीर पावलो हांव म्हाका उगड आसा हय मागीर जाय जाणां लायक सर यू एंड लायक अदर वन ऑफ माय अदर टीम ते मोटिवेटेड मी तू कित्याक सोडटा यू कंटिन्यू आनी मागीर फायनली हांवें डिसायड केलें की टुडे हो मुगे लास्ट इंटरव्यू जातलो आनी हांव तरी जॉब पोना जाल्यार हांव आनीक वचपाना टिचिंगाक सो फायनल हांवें इंटरव्यू दिलो आनी तो म्हाका जॉब परमनंट मेळ्ळो मागीर गेलें सगलें करपाक जायते टिचरीलो हात आसतलो हय 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 people in schools or college so who are the other people like लायक आमगे हितून गांवांत जॉन John डिसिल्वा John D'Silva हय from कितें Pere हय कितें एशें कोन्न सांगपा आयलें हांव तेको गायडन्स घेतालें मागीर सर तूं हांव मागीर तुका खबर आसतली तुवें म्हाका जॉब दिल्लो फर्स्ट जॉब माय फर्स्ट जॉब वॉज गिवन बाय यू oh my god oh, oh great ट्युशना फर्स्ट जॉब तुवें दिल्लो म्हाका सर okay फर्स्ट 1000 आनी 1500 हांव सांजचें तुवें ट्युशन क्लासीक कोंकणी हिंदी ते सब्जेक्ट घेवन मॅथ्स घेवन आहले बट अदर सब्जेक्ट्स yeah that I had actually Yeah. forgotten Yeah. but म्हाका आनी एक इन्सिडंट उगड आसा तूं एक आपल्या दिशा हय एक म्हणजे हांव जायत पाटें म्हणा कितें करपाचें तें म्हाका एशें कोण आसूं ना गायडन्साक कित्याक मुगे मांयक तेंक बी खबर ना सो मागीर हांव मागीर तुका मेळ्ळें आनी मागीर तुवें म्हाका सांगलें यू गो अहेड वॉट एवर म्हणजे तुका कितें लायक तें तुवें करपाचें आनी दॅट्स हाव आय विथ युअर एडवायस एंड एडवायस ऑफ अदर टीचर्स आय मूव्ड ऑन and where did you
take guidance to get in touch with Solanki? No, actually we were friends on Facebook. Facebook. Yeah, so through Facebook we met, and त्या then कहाँ से it था? was त्याचे मोगाचो. actually I was not like fond of Facebook. Like I used to not go, but I used to install कोण दवरलो. Like केन्ना एक दीस म्हळ्यार फ्री अशें आसलें, चल फेसबुकार रँडमली हांवें एक्सेप्ट केलें तेगे फ्रेंड रिक्वेस्ट. हय आनी मागीर उलोवपाक तेश कोन्न फेसबुकारूय मेळ्ळे आमी. मागीर इन पर्सन. So, आता how is तू आता तू लग्न झाला पळय आजार झाला. That is how far from your house? ते वास्को, ती वास्को रावताय वास्को. आतां. आता म्हणजे काजार झालं त्या तो राहतात वास्कोच. वास्कोच. होय. सो आज तू वास्कोसान वयता युनिव्हर्सिटी ना आतां आमी ओल्ड गोवा रावताय. सेपरेट कित्याक कामाक मातशें भोगले. बोगले पडटा, सो आमी थिंग रावताय. Hi, my name is Arvind Solanki. I'm from Vasco, and she's my wife. And we are married like since 6 years past. 6 years past. Yes. Arvind, तुगेले what's your religion? Because Solanki means I think something to do with Hindus, huh? Yes, sir. Hindu. You're a Hindu. Yeah, Hindu. Okay, good. And Muzin is a Christian, Yeah. Catholic. तुम्ही before marriage, did you think about the ifs and buts, pros and cons, No, good and bad, anything you thought of like any? You all did any compromises for marriage because of your no, religion? No, sir. No. No, No. there was no need No. of any compromise. I आमी डिसायड केल्लें की आमगे रिलीजन आमी चेंज करपा नाय. Very good. पयले आमी डिसायड केलें आमकां आजार पासून जालें आमगे रिलीजन चेंज जावपाना, नायतर मुगे सरनेमूय चेंज Change करपाना. Very good. So, Arvind, how your parents have accepted her? yeah, accepted. Ah. I told like I was loving my sister, and she is Catholic. My mom and my dad, and my brother, they told like you see, you decide, because you are married. So I everything like done, It was all accepted. accepted. Yeah. So, there is no issue, no problem. No. Ata, because it is a inter-religious marriage, any fights, family problems, No, sir. anything. No, nothing. Any, but my तू आता ते इकडचे वयता तू देवळा वयता ना वयता आम्ही केन्ना कॅथलिका प्रेयर्स जाल्यार आमी वांगडा वयता वांगडा वयता आनी तेय येता आमच्या हितून. अच्छा त्या देवळाक या वयता. देवळाक वयता वांगडा वयता. सो देवळा वयता तेन्ना ताका कोण विचारना हे क्रिस्तांव आहा ना ना. ना आणि इकडचे गेल्यार तुका कोण विचारना. कोण Good. So that is the love that we have seen in the people in Goa here. Huh? So, and as long as you both people are happy, Yeah. there's nothing like it. Okay. And I know Mosin as a small girl, tegele, there is no greed for her. She is basic tegele, she just has the needs. तेगे पायको अजून कांय ग्रीड ना. तो म्हण एरोप्लेन सोड आपल्या किंवा एरोप्लेन सायकल अजून although तेगे चेडू आनी तू जावूय y'all can maybe even buy for them car, but he's happy with his motorcycle. So anyhow, it is nice talking to you, Thank Arvind. you, sir. Thank you. So, but henceforth, best of luck. May God bless you, Arvind. Thank you, sir. Same. Best of luck, Muzin bhai. तुका देवानाची जायती वर्सां दिची माय आनी जो तुका मरपासून सायकलीचे चोप ना मुखार मोटरसायकल चलोवपा जाय. आनी सुकुरीन बाय देव बरें कर तुका. त्या गांवांत तुवें सगळ्यान एकदम सिंपल लायफ तुवें काडला ह्या गांवांत आनी तुगे फॅमिली चोयन जायते पासून म्हाकाय दिसता की एक मनीस खुशाल रावतलो संवसारान जाल्यार पयशांची बॅगां पयशांची बॅरलां गरज ना. बेजीक एक खुशालकाय आसूंक जाय आमचे. सो देव बरें करूं. जाता ते भाशेन आय ट्राय टू रीच आउट टू मोस्ट ऑफ द पीपल through 3 generations. 1, 2 and 3 generations. So आमच्या गांवांनी लायफ कशें आहा तें एक तडक्यान डिटेल सांगूंक जावंक ना, but that is how our life is all about.
देव बरें करूं. दिस पॉडकास्ट आज हांव हेका नांव दिया कितें आमी ह्याचो पॉडकास्टाकू. वॉट नेम शूड वी गिव. चिंता सर गावांतले लायफ गावांत जिवीत गांवचे. जीवित गावांतले. ओके. ह्या पॉडकास्टाक आमी नांव दिवया जिवीत गांवचे.